विश्व कोंकणी केंद्र यूट्यूब वाहिनीच्या सक्कड वीक्षकांक हाव सुमती गजानन पैतोंचे आमगेले संस्कृती संभ्रम कार्यक्रमाक आत्मीय जावन स्वागत करता आसा. आजी मेगेलोटा संती वाणी प्रभू तशीची पूर्णिमा भंडारकर. वाणी प्रभू हन्नी प्रस्तुत बयोलॉजी लेक्चरर जावन काम करता संती. मंगळूरू विश्वविद्यालयांतू ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿಂತೂ ಹನ್ನಿ 3rd ರ್ಯಾಂಕ್ ಗೆತ್ತಿಲಸ. ತಶೀಚಿ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಂತೂ ಬಯಾಲಜಿ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಜಾವನು ಜೂನಿಯರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಫೆಲೋ ಜಾವನು ಹನ್ನಿ ಕಾಮ್ केलेलस. एक फूड इंडस्ट्रींतू वर्केन हन्नी मायक्रोबायोलॉजिस्ट जावन काम केला. हांगेले हवी आसू म्हणारी पद सांगचे, रांदप करचे आनी न्यूजपेपराक आर्टिकल्स बरोवचे. तशीची हांकां हांव पळयलें म्हणके हन्नी एक नमने सकल कला वल्लभे म्हण सांगेत म्हळ्यार प्रतिभान्विते आनी तांकां कसले एक विषय सांगल्यार तांतू तांकां मस्तू आसक्ती आसा. तशीची आमगेलोटा संती पूर्णिमा भंडारकर. हन्नी एक गृहिणी. GSB महिळा समाजांतू हन्नी एक सदस्य जावन तशीची विंगड हुद्दे घेवन तांगेल जबाबदार केलेले आसा. आनी प्रस्तुत एक 24-25 वर्सारी हन्नी अध्यक्ष जावन महिळा मंडळींतू काम केलेलं आसा. मस्त समाज सेवकेन हन्नी करतांती. साधना ಬಳಗ आनी कोंकणी सांस्कृतिकांतू हन्नी सदस्य जावन संती. हांगेले हवी आसू म्हणारे नवे रांदप करचे, सुडोको पदबंद सोडवाचे, भजन आयकुचे आनी तांगेल घर चंद कलात्मक जावन दवरून घेवचे. तोंडार एक केदनाय हासू आनी पुरा जना लागी आत्मीय जावन उरलोचे आनी नवे जनाले एक स्नेह करचे आनी लायक रितीचे एक संबंध दवरून घेवचे हांगेले एक विशेष गुण. सद्याक चवथी आनी गौरी पूजा येतास. खंयचे एक परब आमी आचरण करताना ताजी एक हिन्नले आनी महत्व आमकां गोत्तसचे मस्तू अगत्य. तशें आज आमी तुमगेल मुखारी ह्या दोन्ही परबेचे विषय प्रस्तुत करतांती. आमगेले एक संस्कृतींतू हे गणपतीले परब म्हण सांगल्यार मस्तू वैभवारी आनी तशीची विजृंभणेरी भयभक्तीरी आमी पुरा आचरण करून आयिलस. परमेश्वराले बायल पार्वती देवी गणपतीली अम्मा. आमगेल गणपू ह्या पार्वतीले मानसपुत्र. एक दिवसू पार्वती तिगेल अंगाचे चिकलान एक मानवाचे आकृती करून ताका जीव देवन ती ताका पूत म्हणून स्वीकार करता. तशीची ती नावच्या वत्ताना पुताक सांगता घर तू राखूका, कोणाकय घरा भितरी सोडनाका म्हणून. तशी ಸ್ವಲ್ಪ वेळान ईश्वर येता. तो घरा यजमान नव्हे सीधा भितर वचा पळयता. हो चल्लो ताका आड धरता, तू भितर वचक ना म्हूण सांगून. ईश्वराक कोप येता, तेगेल ಮತ್ತೆ कातोरून सोडता कोपान. ಸ್ವಲ್ಪ वेळान न्हावन पार्वती येता. चरडाले एक शरीर पळोवन, मेल्लेल शरीर पळोवन तिका मस्त बेजार जाता, रडता, तशी कोप वरकेन येता. तेदना ईश्वराक कसं करचें म्हूण कळना. कडेर तिका समाधान करचे खातीर तेगेल गणाक आपयता आनी सांगता उत्तर दिक्कांतू मत्ती करून खंयची व्यक्ती एके प्राणी निद्दला की ते मत्ती घेवन यो म्हूण सांगून. गण वत्ता. एक हस्ते पील निद्दोन आसता. तांणी ते हस्तेले माती कुडकी करून हाडतांती. ह्या चल्ल्याले शरीराक जोडण करतांती. चल्लो उठोन बसता. परमेश्वराले अनुग्रहांतू जल्लेल ह्या चरडाक गजमुख म्हूण सांगून नाव येता. तशीची ताका ईश्वरू गणाचे अधिपत करता. तो गणपती जाता आनी ईश्वर ताका अग्रपूजेक अर्ह म्हूण सांगून आशीर्वाद वरकेन दिता. तस जेवन आमी खंयचे एक कार्यक्रम करताना, चांग काम करताना सुरवेरी उडगास करचे गणपतीक. गणपती पूजा, एके गणहोमू आनी ताका प्रार्थना करून कसले एक विज्ञान अशी आमकां राख देवा म्हूण सांगून आमी ताका प्रार्थना करतांती. तशीची तो विघ्न येन अशी आमकां राखता. गणपती चतुर्थी भाद्रपद शुक्ल मासाचे चतुर्थी दिवसू गणपतीला जन्म जाता. ह्या दिवसू आम्ही गणपतीक हाडतांती घरकडे, विजृंभणेर हाडतांती. नमून्या भक्ष करून ताका नैवेद्य करतांती. तशीची पूज करतांती आनी संभ्रमारी मस्त संभ्रमार आचरण करतांती. जाल्यार म्हगेल एक मनाक असा विचार म्हळ्यार आम्ही तागेले अलंकार पळोवन, तागेल चंदाय पळोवन दोळ भरून घेतांती, खुशी पावतांती. जाल्यार गणपती आमकां कसलो संदेश दिता
ते कसल आदर्श आमकां म्हूण सांगून आम्ही आलोचन केला रे. आमगेले एक आलोचनेची रीती म्हणल्यार ताका एक नवेच एक पर्स्पेक्टिव्ह म्हण सांगतात पळय, त्या एक आमकां मेळटा. म्हळ्यार गणपतीले एक प्रत्येक अंग तागेल्या देहाचे ते आमकां एक आध्यात्मिक महत्व सांगता आणि शरीराचे प्रत्येक अंग एक आमकां पाठ शिकयता. म्हळ्यार गणपती आमकां एक संदेश दिता म्हण सांगून हाजे अर्थ ते कसले म्हण सांगून आम्ही मनान केला रे. आम्ही एक नवे रितीर आलोचन करच्याक साध्य आसा. वय खंडीत जावन हे गणपतीले मूर्ती जेव्हा आम्ही फोटो पळयतना तांतू तागेले व्हड मात्ते कसं सांगता की म्हण सांगला री, व्हड मात्ते म्हणजे बुद्धोत्क्याचे संकेत. आणि खंयचीय विषय असो आम्ही त्या विशयारी आलोचन करतना चिकेची ब्रॉड माइंडेड जावन आलोचन करका, विशाल मनोभाव म्हण सांगताची तशी आम्ही आलोचन करका म्हणजे संदेश हे व्हड मात्ते दिता. आणि आम्ही खंयचीय एक विशयारी चर्चा करतना एक उलयतना विंगडांनी उल्लोचे आम्ही आयकुचे बुद्धी वाडोवका. तशीची ताजे नंतर उल्लोचे चिके उणे असलारी चांग म्हणजे संदेश गणपतीले व्हड कान तशीची तागेल सान तोंड आमकां सांगता. म्हणजे तागेल पोट व्हडली न्हय, आमकां पुरा दिसतले तागेल पोट व्हडली म्हणटा तो गम्मत खाता जेवता म्हूण. ते मात्र न्हय, ते आमकां आमगेल सुख दुःख जय अपजय पुरो समजावन घेवका, समतोलनार आमी जीवन करका म्हळ्यार एक संदेशूय दिता. तशी तागेल सन्न दोळो, तो दोळे कसं सांगता म्हळ्यार दोळ्या पळयलें पुरा पुरा करेक्ट म्हूण लेखूनच आमी ताजी परांबरीसी आमगेले वैकी नैकी म्हूण मागीर आमी ग्रहणक कोण घेवका म्हणटा. तशी तागेल मोडलेले दांत आसा पळय ते वयान एक संदेश दिता. कसो म्हळ्यार आमकां आमगेले वायट गुण पुरा सोडून चांग गुण दवरका आणि आमगेले कसं आसा की ते आमकां मात्र न्ही आमी परोवपाक खातीर यूज करका, उपयोग करका म्हणून ते आमकां संदेश दिता नवे. वय अबा तशीच तो पाशांकुश धरतना हातांत ताका वरकेन एक अर्थ आसा. पाश म्हूण सांगला री एक दोरी म्हळ्यार एक बंधन. सो आमगेल भितर आसचे हे आस कडेरी आकांक्षे, अहंकारो, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य म्हणटात ती कोप, भय हे पुरा एक नकारात्मक गुण म्हूण सांगेत. हे पुरा एक बंधनशी आमकां धरून घेवन आसा. ह्या गणपतीला पाश कसं करता म्हळ्यार हांतू दाखोवन आमकां मुक्ती दिता. म्हळ्यार एक बिडुगडे, एक लिबरेशन म्हणटा पळय, इमोशनल एक फ्रीडम. सो हे पुरा नकारात्मक चिंतन दाखोवन ते आमकां बिडुगड दिता. तशीच अंकुश म्हूण सांगला रे आमी हस्तेचे अंकुश म्हणटा पळय ते आमगेले एक बुद्धी नियंत्रण करचे एक साधन म्हूण सांगून आमगेले अविवेका दाखोवन विवेकाक हाडता. तशीच आमकां एक धर्मा मार्गारी चलच्याक गणपती वाट दाखयता. आणि एक गणपती पळयला रे ताणे बसचे वाहन कसले विंदुरू विंदुरू न्हय एक व्हड गणपती एक इतलीसान विंद्रार बसचे म्हूण सांगला रे एक विशेष एक विस्मय न्हय पळयताना. जाल्यार हाजी मागशी वरकेन एक काणी आसा. मोशिकासूर म्हूण एक राक्षस आशिल्लो, मस्त उपद्रव दिता आशिल्लो तो देवतेक आनी पुरा जन गणपतीला प्रार्थना करता ती गणपती तागेलो युद्ध करून ताका सोलसिता, ताका दिवश मारना. तो हाका शरणागती जाता. तागेले आकार एक विंद्रा आकार त्या राक्षसाला शरणागती जाता रे. गणपती सांगता आज दाखून तू मेगेले वाहन म्हणारी हांव सांगला म्हणके तू आयकुका. हाजे अर्थ कसला ह्या काणयेच्या म्हणारी विंदूर म्हणारी एक चंचलते. विंदूर काळका दिकावचे प्राणी आमकां गोतच ना. एक विंदूर घरा भितर रायला रे सगळे धुमाडी कसले ते बाकी दवरना. ते धांवच्या आणि पुरा वस्तू वायट करच्या कांयच काम करता. ह्या गणपतीन त्या विंद्रा वयर बसचे म्हणारी हे पुरा तागेले एक गुण नियंत्रण करच्या म्हूण विंद्राक नियंत्रण हे आमगेल जिवनांतू आमी घेतला रे. आमगेल भितर म्हळ्यार आमकां कोणाकय एक उपकार करू जायना जाल्यार उपद्रव दिवच्या नजे तसले एक गुण आमी हे करच्या नजे. तशें गणपतीले संदेश कसो म्हण सांगला रे आम्ही तसले नकारात्मक गुण आम्ही सोडका आणि कोणाकय 4 जणांक उपकार करका म्हूण सांगून ह्या विंद्रा मुखांतर तो एक संदेश दिता. सगळेच अशी गणपतील चित्र पळयला रे व्हड मत्ते म्हळ्यार ज्ञानाचे संकेत, व्हड पोट ताळमेचे संकेत, विंदूर वाहन नकारात्मक चिंतनेचे मुक्तायो म्हूण सांगून ते आम्ही मुखार सुनू व्हरच्यानच म्हूण सांगून त्या पाठू आम्ही शिकूका. तशीच गणपतीन महाभारत वरकेन भरयला न्हय वय व्यास महर्षीन सांगून गणपतीन बरयलाले म्हणून सांगताची. पळय
व्यास महर्षी महाभारत बरोवका महाकाव्य बरोवका म्हूण मन करताना एक ज्ञान आशिल्लें एक मनशाला आवश्यकता आशिल्लें तेदन ताका उडगास जाल्यार गणपती. तो गणपतीला निमगिताना गणपती खुशेरी ओपून घेता. जाल्यार गणपती एक शरत घालता कसो म्हळ्यार हा तूं निरंतर जावन सांगल्यार मात्र हांव बरयता नातले ना म्हणटा. निरंतर पठण करका तशें हांव बरयता म्हूण सांगून जाल्यार व्यास महर्षी आनी एक शर्त घालता गो तसवा म्हळ्यार निरंतर जावन एक देवाक बरोच जपता जाल्यार एक मनुष्य जालो व्यास महर्षीक मद मद एक चूर न्हिदोका न्हय एक खावका न्हय कशा बा म्हणटा तो एक शरत घाल उपाय करता तो सांगता हांव सांगिल्ल्या श्लोकाचे तूं अर्थ करून घेवन तूं बरोवका म्हूण गणपतीक एक शर्त घालता. आनी कष्टाचे केलो श्लोक मध्ये सांगता तो तेदन गणपती चिकेच आलोचना करच्याक एक समय जावका पळय त्या समयार हो एक सान न्हीद काडची की खावची की व्यास महर्षी करत आशिल्लो. म्हळ्यार ह्या गणपतीले लीले मस्त अपार आनी चेडवांक होड्डांक पुरा जनाक इष्ट जावचे दत्तले मस्त काणी आसपळ गणपतीला. वै गणपतील काणी मस्तस आनी सांगला म्हणके सन्न ಚೆರಡು ಅದಕ್ಕೂ ಹೊಡ್ಡ ಸಮೇತ ಪುರಾ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಶಿಲ್ ತಸಲಿ काणी हंतू प्रमुख जावन आशिल तसले एक काणी म्हण सांगलारी चंद्राले आनी गणपतील काणी. हंतू चौथी ते दिवसू गणपती पुरा भक्तांगेल घरा वचून गेनो ताक नैवेद्य म्हणून समर्पण केलेलं तसले उंड चक्कुली आणि मोदक हे सक्कड खावन पोट भोरन चमकुचे जायना तशी तो तागेल वाहन मुशिक वाहन म्हण सांगिल आस तशी विंद्रा वाहना वयर बैसून गेनो अशी वत असताना विंद्राक तागेले भार तडसून घेवचे जायना तशी विंदुरू पाय निसोन पडता. तेदना विंद्रा वयर बशील तसले गणपती वरकेन पडता आणि गणपतीर पोट भेतून वता. तेदना गणपती तेंची बगल्यान वता आशिल तसले सर्पू एक नाग म्हण सांगताची ताका बांधून घेतील काणी वरकेन तुमकां गोत आसा. हे सक्कड जावचे वयर बैसून गेनो चंद्रू पळयत असता. तेदना चंद्रू गणपती पळोवन अपहास्य करूंक स्टार्ट करता. तागेले आकारू ताण पडलेले तागेले होड पोट हे सक्कड पळोवन तो हासता. तेदना गणपतीक कोप येता आनी गणपती चंद्राक शाप दिता. ते कसो शाप की म्हण सांगलारी चौथी ते दिवसू कोण कोण चंद्राक पळयताच की तांकां एक अपवाद येता. म्हळ्यार तांणी कसली सान चुकी केल्यार करनी नातल्यारी ते तांगेल वयरी येता म्हूण सांगून गेन. हे आयकून चंद्राक मस्त बेजार जाता तशीची ताण केलेली चुकी ताका कळता. मागीर तो गणपती लागीं मागून येता देवा हे हंतू दाखून म्हाका कशी पुणी भायर काडी म्हण सांगून निमून घेता. तेदना गणपत सांगता हे दिल्लेले शाप मी जेन वापस घेवचे जायना जाल्यारी हे शापाक हांव एक परिहार सांगू येता. आता हे अपवाद तुका खाली चौथी ते दिवस मात्र आणि बाकीचे संकष्टी चतुर्थी वेळारी एक खंयचे परबे वेळारी ते तांणी व्रत दवरतांची भक्तांनी म्हळ्यार उपवास व्रत म्हण करताची हे तुका पळयतरीची हे उपवास व्रत सोडचे म्हणजे न्हू हे शापाक एक परिहार म्हण सांगून घेवन दिता. वयबा आम्ही सान असताना पुरा जनान उठ्टून पुरा गडकड गणपती दवरची गडकड अस पळय पुरा पळोवच्या उचिशिल्ले तेन्ना पुरा जनान सांगचे वयर पळोव नाका अपवाद येता म्हूण सांगून ते पळोव नाका म्हळ्यार पळय ते आमकां तेन्ना पळोवका म्हूण म्हणे वय आणि त्या एक पळोवच्यानच जे म्हळ्यार आमगेले सबकॉन्शियस माइंडान तू एक रिजिस्टर जाल्ला मला गोत्तास अशी पळय नातल्यार एक मन तें कितें आसता. वय तशीच एक कुबेराली काणी आस ती गणपतीन तागेले कशी मद हे निर्नाम केल्ले म्हणून एक वेळ कुबेर मस्त मद आसता ताका धनाच देव पळतो तो एक वेळा तागेले घरकड जेवण करता. जेवणा पुरा देव देवतांकां आपयता. तशी ईश्वर पार्वतीला वचून तुमी येवका म्हणटा. ईश्वर कळता हाक मस्त धनाच मेळयला घर वयला हाक मोडोका म्हणून तो वचना तागेले पूत गणपतीक पेटयता. गणपती येता पुरा जनाल जेवण जाल्यार गणपतीक पोट भरना पुरा केल्लो पुरा वाडताची कसो केल्यार हाक पोट भरना. कुबेराल घरकड आशिल्ल धन पुरा नश्ट जेवच्या सूट जाता. तेन्ना कुबेरा कळटा हें कसं की चूक आसमी गेली म्हूण तो कुडले अपास शिवाले धांवता. शिवा पळय तुगेल शी जाल्ला तुगेल पुताक पोट भरना हांव कसो करचें तागेलें पोट भरका जाल्यार ही म्हूण निमगिता. तेन्ना शिव सांगता ताका प्रितीन एक मुष्टी तांदूळ भाजून दी ताजेन तागेलें पोट भरता म्हणटा. जायत म्हूण तागेले चुकीक माफी मागून तो घरकड येवन एक मुष्टी तांदूळ भाजून गणपतीक प्रितीन दिता. त्या खातीर गणपतील पोट भरता. आजी कसं म्हळ्यार आमी धन हें म्हण आमी केन्नाय आमी गर्व पावच्या नज
आम्ही प्रितीन भक्तीन देवाक कसनय सान वस्तू दिला री देव कुशीर आमगेले हे स्वीकार करता म्हणून दाखोवन दिता नवे. वय बा तशीची आनी एक कहाणी आसा पळय जगदविख्यात म्हणून येता त्या कहाणी म्हळ्यार गणपती आणि कार्तिकेय दोन चेडू ईश्वर आणि पार्वतीक एक दीस पार्वतीला हातांतू एक आंब असता एकू आंब दोग जण लढाई मारतात चेडू ती एक शरत घालता कोण सुरवेर ह्या विश्वाचे 3 पटी प्रदक्षिण घालतात की तांका ह्या ज्ञानाचे फल हांव दिता म्हणटा. वो कार्तिकेय तागेले मयूर वाहनार बैसून सीधा भायर सरता स्पीड जावन वता तो गणपतीक जाता पाप त्या विंद्रार त्या पोट घेवन तो कसा करता 3 पटी पार्वतीक आणि परमेश्वराक 3 सुत्तू येता आणि चंद कोण खेळणं बसता आरामेरी वा एक सुत्तू मुगसून येता कार्तिकेय पळयतान गणपतान खेळतास अरे हो आणि काही भाई सर निव्या कसा विषय म्हण लेखता 2 सुत्तू घालून येता न्ही वा खेळतास 3 सुत्तू घालून येता हो लेखता हांवच आजी विजय तू ते फल म्हाकाच मेळटा म्हण सांगून खुशी जाता येवन म्हणता आनमला पण हांव आजी विजय जाल्ला सो म्हाका दे अंते म्हणून. तदन पार्वती म्हणता तू विजेत नाही गणपती इता म्हणारी तो आनम्माकाची 3 सुत्तू घालून आनम्माचे एक प्रपंच म्हणून ताणाजी जगताक दाखोवन दिला तस जावन ह्या फल हांव गणपती दिता म्हणून सांगून ती सांगताना कार्तिकेयाक वरकेन अर्थ जाता दोग जण चेडू आनम्माका नमस्कार करता ती म्हणारी ह्या गणपती म्हणारी असल एक पूजनीय आणि बुद्धिशक्ती वरकेन अपार आणि सद्याक आता गणपतीला परब हेतस न्ही आताच पळय गावांत पुरो सूर जाला संभ्रमू आणि त्या डेकोरेशन ताजी पुरा तयारी पुरा कडेन आता सूर जाला पळय. वय गणपती परबेक तयारी म्हणजे मस्तस तांतू देवाक दवरतसल नैवेद्य दवरतसल खाणा तयारी एक प्रमुख जावन येता कितले की जन फुल दिवसू ते गणपतीक प्रीत आशिल्ले खाण तांतू चण्याचे एके चणे दाळीचे खाण चिकेची गणपतीक प्रीती तांतू तांणी फुल दिवसूची उंड बांदूचो आणि चक्कुल करचे तशीची चणे दाळी भाजून दवरचे पंकदया खातीर हे सकड फुल दिवसू केला री त्या दिवसूची चवथी त्या दिवसूची मस्त सकड खाण तयार करताची तांतू पंचकाजाई चण्या पंचकाजाई मागिरी पातोळ आसच्या पुरो तशींची मोदक एके आमगेल सायडान तू आप्पो म्हणून सांगताची हे सकड खाणा तयारी प्रमुख जावन हे गणपती परबे तयारीन तू येता. बा आपून आपले गणपती पूजा जातोय आमगेल खंय जाल साऊथ केंद्रांतू स्पेशली अप्पो प्रमुख स्थान गणपतीक प्रथम जावन पार्वतीनाची प्रितीन आप्पो कोण खावयलके ताजे नंतर आप्पो प्रति गणपतीक चवथी तेस मात्र न्ही आमगेल संकश्टीक तशीचे आप्पो नैवेद्य आसता. आप्प्याक आमी गंवा पीठ गोड सोयी एळू पुरा घालून भाजून लायकोन तुपान भाजून काडका कसं पोरंबोळू ना गणपतीक तशें जावन बारीक प्रीती कितकी आमकां परंबळाक खावया म्हणून दिसता तसले कडेन गणपतीक ते प्रीती म्हणून सांगून प्रसिद्धी आसा. वय हे सकड खाणा तयारी म्हण जाल्यार फुल्लाचे अलंकार करचे अनेक तयारीन तू येता. फुल्ला अलंकारू प्रत्येक परबेन तू खंयचे व्रत जावो ताजे दलल तसल ताका प्रामुख्यते आस जाल्यार चवथी परबे त्या दिवसू गणपतीक प्रीतशील तसल फूल दवरन अलंकार करून पूजा करतसल क्रम हांतू देवाक प्रथम जावन बिंगारू तशीची शावंत्या फूल आणि वरलाल तशी मोगारे फूल काकड अशी सकड पुरा गोवीच फूल दवरन पूजा करताची आणि कितलकी कडेन बिंगरा माळ बांधून शावंत्या माळांनी सकड बांधून वरकेन देवा दवरताची. तशींची सार्वजनिक गणेशोत्सव आशिल कडेन कितलकी कडेनात फुल्ला माळ बंच स्पर्धो वरकेन तांणी आयोजन करून आसताची आणि विंगड विंगड नमुन्याचे फूल हाण बांधून घेनो त्या सकड देवाक दवरतसल वरकेन क्रम तशीच एक फुल्ला अलंकार वरकेन हांतू येता. आणि खंयचे फूल आमी दवरना तशी बैसू येत जाल्यार दिर्बांकूर दवरना तशी चवथीक पूजेक रैनाची म्हण आमी सांगू येत. बा दिर्बांकर म्हळ्यार गणपतीक मस्त प्रीती दिर्बांकरा विषय मस्त कहाणी आसा म्हळ्यार गणपतीक इताक प्रीती तो ते दिल्लारे प्रसन्न जाता आमकां आशीर्वाद दिता म्हण एक आमकां नंबिके पडा प्रति संकश्टीक आमी गणपतीक दिर्बांकर दवरता. एक काणये प्रकार अनलासूर म्हण एक राक्षस असता तो पुराजन उपद्रव दिता असता म्हण सांगून गणपती ताका दिवशी मारून ताका गिळतके सो गिळल तावळी तागेल पोट्टांतू उष्ण चड जावन ताका तडसून घेवच्या जायना ते उष्ण म्हळ्यार उज्जत ताका तेदना ते आशिल्ले ऋषी मुनी कसा करतात एक 21 दिर्बांकर काणू तागेल्या माथ्यार दवरतात
ताजे निमित्त तागेले अंगाचे उष्णांश उणी जावन तागेले पोट थंड जाता म्हणून एक काणी. हय. आनी एक काणये प्रकार एकली ध्याना बसून असता गणपती अप्सर हागेले ध्यान भंग करून म्हाका हरडीक जा म्हणून निमगिता. तेन्ना गणपती निराकरण करता. तिका कोप येवन ती हाका शाप दिता. शाप दिलेले हागेले मत्ते जोडच्याक शूर जाता. तेन्ना कसं करचें ते दिर्बांकोर असता. दिर्बांकोर कण तो मत्ते दवन घेता तागेले मत्ते शांत जाता म्हणून आनी एक काणी आसा. वयप्पा वैज्ञानिक जावन दुब्रांकर मस्त उष्ण शमन करचे म्हणून सांगता नवे. आमी चुडयेक पळय पंपांच दिब्रांकर घालताची तेव्हा तशीची बायल मनशाल म्हळ्यार बायल मनशाल मत्तेची की शमन कोप आशिल्ली पुरो ओच्चो म्हणून सांगून म्हणटाची. तशीच आमी ग्राना टायमार न्ही पळय कसले आमी केल्लें खाण जेवण व्हरलेलें आसल्यार ताजेर दिब्रांकर घाल्यार ताजे सूर्य किरणांत ते आमकां कसलें वायट लागना म्हणून सांगून तेव्हा एक सांगताची. वय वय हे सकडच पळया खाणा तयारींतू आणि फुल्ल अलंकार तयारींत आयले म्हण जाल्यारी गणपती परबेक आनीकी मस्त सकड तयारीस तांतू मांटवे अलंकार वर्केनेक येता. हे मांटवे अलंकारांतू गणपतीक आतां सांगला म्हणके फूल खाली देवाल माथ्यार दवरूंक मात्र नाही, तशींची देवाल मागशीत आनी चंद करून डेकोरेट करताची, तशींची मांटवेक अलंकार करताची, मागीर फुल्ला रंगोली घालचे आसच्या पुरो हे सकड फुल्ला अलंकारांत येता. तशींची चवथी वेळारी त्या सिजनान दवत असले तरकारी तशींची फळ हे सकड वयर लांबात घालचे हेवय एक क्रम आसा. मागीर तोरण बांदूचे आनी फुडें गायनी आशिल्ले कडेन घरा भायर आंगणांत शाण आनी काणू आनी मडला मांटव बांदचे. ते मांटव आज जाल्यार शामियान आनी सकड घालनो जे डेकोरेशन सकड मस्त नमुन्याचे लायटिंग आनी घालनो सकड करताची. हे सकड गणपतीचे परबेचे तयारी म्हूण सांगची जाल्यार हे सकड तांतू येता. वय तयारी केल्ल्या पुरवात मागीर पाडका न्हू गणपतीक तयार जातरी गणपतीक घरकडची चेडूं ऑड्ड पुरा ओट्टू मेळून गणपतीक घरकडे वाचपार हाडताची. तेन्ना घरकडची बायल मनशे लायटी उद्दा म्हळ्यार कुंकुमा उद्दा दाखोवन ताका भितर येवच्या स्वागत करताची. स्वागत करता तागेले खातीर पीठ केलें ताजेर बसकार येताची. मागीर भटमाम येवन अलंकारांनी जावन आसता. मागीर थोडे भटमामांनी अलंकार करता. सालिग्राम दवन सुरेख पंचामृत अभिषेक कोरका जाता. अभिषेक तरी ताजी विंगड पुरा पुजाचे विधी विधान पुरा कोरून जातरी मागीर गणपती पान वाडची कार्यक्रम आसता. केलो कडेन पंचभग दिता दवरताची, केलो कडेन केल्लेले उंडो चाकुली पंतकदाई पातोळी पत्रडो पांच बगे फोडी कसकसा केला पुरा कोण पन्नार वाण दवरताची. पन्नार वाण ताका नैवेद्य करतरी मागीर कितली की जण आमगेले हरिकेनी सांगून घेताची गणपतीक. ते हरिके दिवसाचे प्रोग्रामय आसता. होय म्हळ्यार हरके म्हण सांगला रे अवगण म्हणटा पळय ते भांगरान एके रुप्यान ಒಪ್ಸುತ್ತ तांणी ಮತ್ತೆ ಕಿರೀಟ तशीच ಕೆಲವು जन नाम दृष्टी मागीर कान ಒಪ್ಸಿತಾಂತ ಕೆಲವು जन मागीर पाशांकुश दाडे तशीच गळ्याक आनी भांगरकी रुप्पिकी कसले सोर पुरा मूषिक वाहन म्हणले तुम्ही. हा ताका तवे एक रुप्याचकी भांगराचकी करतांती. तशीच कुर्टाक पट्टो पायाक गेज्जे अशी त्यांनी कसकसले अवगण सांगून घेतला पळय ताजे प्रकार त्यांनी अवगण ते दिवस कुटुंबस्थ पुरा जन कसलकी एक म्हळ्यार आरोग्या खातीर की संतती खातीर की हरडिके खातीर की त्यांनी मागून असतांते त्या प्रकार त्यांनी ಒಪ್ಸಿತಾಂತೆ. हो शीघ्र फलदायक म्हणताना गणपतीक तो बग्गी कसं आमी निमकेलारी तो आमकां दिला. वय खंडिताचे तशी ते पुरा जाता. मागीर भट मामू मंगळ आरती करता. मंगळ आरती करता पुरा जना कुटुंबाच्या आपोवन पुरा देवा लागी सुरेख मापी मगू असं कसले वय चुकी चेड म्हणजे असले मापी करून आमगेले केलेले भक्तीन प्रितीन केलेले पूजा स्वीकार करून सगळे घरकडचे आशिल्ले कुटुंबाक मात्र नाही आशिल्ले पुरा आईल जनाकय पुरा जनाकय तू बरी कोण दिवका म्हूण सांगून देवाले मगून प्रसाद दिताची. वय 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 गणपती परब आमगेल समाजांतू एक व्हड परब. बाकी परबे म्हणके हे आमगेल इतल्याकच आमगेल इतल्याच ओटो मेळणू घरांत करतसले एक सान परब मटा परब नाही हे व्हड परब आस. हंतू पूर्द कून मलगड्यान कोर नाइल्ले चोलोन गे नाइल्ले कुटुंबाच्यान ಒಟ್ಟು ಮೇಳ್ನು देवाक पूज करतसले एक पूज हे चौथी परब म्हळ्यार. तशी जावन हे परबे ते दिवसू कुटुंबाची खंयचे जन केलो जन तांणी कारणांतर जावन भायर आसाची म्हण जाल्यार तांणी खंयचे तांगेले टाइम असो तांगेले काम असो पुरो सोण घेवन त्या दिवस तांणी चौथी वेळार गांव आयोवन त्या चौथी परबेंत भाग घेवन तांणी पूज करतसले क्रम आसा.
आणि कितली जण आम्ही आज पळयताची बायल गांव असल्यार तांक कितले टाइम ना म्हण जाल्यार वरकेन तांणी त्या चवथी वेळारी चुक्कन अशी तांगेले गांवां येवन कुटुंबाचे लोटू मेळ्ळू पूजा करताची देवाल अनुग्रह खातीर. हांतू मस्त सकट लाभ आसा. एक हांव सांगला म्हणके देवाल अनुग्रह मेळटा तशींची कुटुंबाचे लोटू मेळून आमी पूजा केल्या निमित्ती कुटुंबाचे लोटू आमगेले बांधव्य वाढता. आणि मनसिद्धली मार्ग म्हण सांगला म्हणके कितली जण आमकां आमी दूर आसचे तशीची आमकां टाइम ना आमगेल काम आस तशी म्हण सांगून घेनो अशींची चुकाय तलवारकेन आसाची. जाल्यार आमगेल घरकडेशील मातगड्यान मात्र तांकां सुरेखची मन हें कोरका तयार कोरका पळय हें पुरा व्हडली एक प्रोग्राम गणपती लाक चुकोवचा नज तुमी पुरा येवन हांतू भागी घेवका. हाजी मी ते आमगे संस्कृती मुखार वता सनातन धर्माचे हे क्रम चुकन मुखार वेल्यारी पुरा जनाकय चांग मुखारची पिळगेक मुखारची पिळगेक बारी चांग. तशी आमी गणपतीले नांव आनी कितले दवरताची नवे गणपती गणेशू विनायकू विघ्नहरो पुरा कितले नांव आसा ताका सहस्रनामय आस अष्टोत्तरय आस खंयचेय नांवां रप्यात ताका तो प्रितीन भक्तीन आपयल्यार खंडीत आमकां येवन पावता. वय वय खंडीत बा खंयचे एक परिस्थितीर पळय एका गणपतीक कसले आव्हान सांगून घेतला रे तो आमकां खंडीत पावता. आणि हे सगळे दिवस आमी चवथी दिवस विंगड विंगड कार्यक्रम चेरडू एके होड्ड कोणी भजन सांगतल असला रे पुरा जनान ಒಟ್ಟು ಸೇರುವನು ते ताळ तबला आणि पुरा मारनु भजन सांगचे भारी एक लायक एक वातावरण. तशी ಕೆಲವು जन ताबळ आमी आवंगण म्हणल्या मुडगणपतीचे आवंगण एके रंगपूजे पुरा सांगून घेतात ती मुडगणपती म्हण सांगला रे नारळ ओपसूचे तशी रंगपूजे म्हण सांगला रे नर्ला वळ्यांतू पनकादे घालून केळीपनार पळय लयनारी दवरच्या ते पुरा आवंगण रात्री भटमा मेवनु सल्लीक करता देवाक. तशीची भटमामू विसर्जने पूजा कोरनु ते दिसा आमगेल चेरडू पुरो ಒಟ್ಟು जावन चल्या चेरडू गणपतीक एक विसर्जनेक वर्तांती नाही वयप्पा विसर्जन म्हण सांगचे एक शब्द येतानाची त्या एक मस्त बेजार जाता मनाक. कसं लाकी म्हण सांगला री चवथी परबे त्या दिसात घरांत आमी गणपती हाडचे म्हण जाला री त्या दिवस सकळीच आमी गणपतीक बसयले नंतर ते गणपती ओट आमी तागेले पूज आसच्या पुरो ताका नैवेद्य दवरचे रांदप तशीची भजन तागेले अलंकारू हे सकड कोरनु सकंड करून सांजवाळ ते देवा ओटूच आमी भाग घेताची मस्त सकड कार्यक्रमांतू. तशींची ते सांजवाळा एक रात्री म्हणटा देवा पावयताना आता आमी कितले की सोशल मिडियान तांणी पळोवन आसच्या पुरो चेरडूवान रोडचे गणपतीक पावची नाका देवाक बायंत घालची नाका म्हण सांगून घेनो खाली चेरडू मात आमी सान आसतना जाला री आमगेल घरांत गणपती दवरचे न्हय जाला री आमी देवस्थानांतू गणपती आमगेल देवस्थानां दवरता आशिल्ल्याची तेन्ना आमी 4-5 दिवस ते पुरा कार्यक्रमांतू ऍक्टिव्ह जावन आमी भाग घेत आशिल्ल्याची. तेन्ना तशी आसतना आमी सदय देवस्थानां वचून त्या गणपती लोटू आमगेले एक अविनाभाव एक भावनात्मक एक संबंध आमगेले एक क्रिएट जाता आशिल्ला. तशी जावन ते पावोचे दिवस आमकां मस्त बेजार जावचे आशिल्लो. खाली आमकां मात्र न्हय कोणा जाल्यार ते एक बेजारू म्हण ते पावयतना बेजार जावचे एक सहज म्हण म्हाका दिसता. वय बा खंडीत वय विसर्जन करताना बेजार जाता म्हळ्यार गणपतीक हाणू ताका अलंकार कोरनु नैवेद्य दिवनु पूजा कोरनु आराधन कोरनु कितले आमी खुशी भोगतांती न्हय म्या. तशीची विसर्जन करता म्हणताना ते एक दुःख सहज जावन जाता एक मिश्र एक भावने म्हण सांगेत न्हय म्या. जाल्यार ताच्या ಒಟ್ಟು एक आशावाद मुखारचे वर्केन आमगेल गणपती येता ताका स्वागत करचे एक मनस्थिती आमी बेळसून घेतांती. ह्यांची जीवन न्हय म्या कष्ट येवो सूख येवो ते समान रितीरी एक घेवका कष्ट मागशी सूख वर्केन येता म्हळ्यार एक नंबिकेरीची आमी जीवन काढतांती न्हय म्या. तशीची विसर्जन करताना अनेक पाटू तावळाव नकारात्मक गुण चिंतने म्हणल्यार गणपती विसर्जने ಒಟ್ಟು आम्ही एक मनाक कसं घेवका म्हळ्यार आमगेल भितर असचे कसले एक नकारात्मक गुण असल्यार वरकेन विसर्जन करका म्हूण सांगून. आणि गणपती अनेक पाठ आमकां कसं शिकयता म्हळ्यार अटॅचमेंट मस्त चांग न्हय म्हणून अटॅचमेंटा ಒಟ್ಟूची डिटॅच जावन आसच्याक शिकूका लेटिंग गो कळवा. तशीची एक नवेची वाट तो आमकां दाखयता म्हळ्यार एक होप म्हण सांगतात पळय तशी कसले कष्ट आयला रे एक आशा किरण आसा त्या वाटेर आमी चलतांती. हे आमकां गणपती शिकयता. ह्या पुरा आमी अर्थ कोण घेतला रे ह्या गणपती परबेक एक विशेष अर्थ वरकेन येता. कितलो लायक संदेश न्हय.
तशीच आतां आमी सार्वजनीक जावन पळय 5 दीस 7 दीस 9 दीस गणपती दवरताची. हाजी मूल कारण ब्रिटिशार टायमारी बालगंगाधर तिलकान आमकां पुरा जना समाजा ಒಟ್ಟು कोरका तांगेल विरुद्ध होराड ಒಟ್ಟು जावका पुरा जनान म्हणून हे सार्वजनीक गणेशोत्सव प्रारंभ केलेलो आसा. ते आतां सगळे भारता मात्र न्ही देशा विदेशांतूय मस्त प्रसिद्धी जाला. ताजी मिती पुरा जना चांग जाला किती तशें जावन प्रति वर्से पुरा जन करताची. भारतांत ते गल्ली गल्लींतू सान चरडू घालताय सान बालगणपती पुरो म्हणून आसता. गल्ली गल्लींतूय गणपती आसता. वय अब्बा गणपती म्हळ्यार एक तशी न्हय खुशयेचें वातावरण सादारण एक 15-20 दिवस एक म्हयनो तर म्हूण येता. एक वारा फुडें तयार सुरू जाता मागीर एक म्हयनो तर ओटोची गम्मत एक संभ्रम सडागर पुरा आसता. आनी ह्या गणपतीन चवथीक येवचे आमगेल घर कडेन येवचे ताका वरकेन एक गम्मतेची काणी आसा. कसं म्हण सांगला रे गणपतीक चतुर्थी दिवस भूमींतू तागेले मामा मालगार कडेन येता. मामा मालगार कडेन येवन गम्मत उंडो चाकुली पनकादई आनी विंगड विंगड रिती रामदाय पुरा पळय गम्मत कोण खाता तो खावन जातरी तांणी पूजा करता पुरा जन. त्या पूजेने जातरी तो आशीर्वाद दिता पुरा जना बरे जावं म्हणून. मागीर पुरा विसर्जन जातरी तो तागेला अम्मा पार्वती लोटू कैलासाक वता म्हूण सांगून. म्हळ्यार ह्या गौरी आनी गणेश परब ओटू ओटू येता. गौरी पूजा चतुर्थीचे फुळ दिवसू म्हळ्यार तै दिवसू येता. म्हणटाना फुळ दिवसूची ही पार्वती देवी हागेला अम्मा भूमीक येवन आसता तिगेल कुळारा. ती कुळार येवन हांगा बायल मनशान दिलेले हळद कुंकुम घेवन पोंट घेवन पुरा जनाक एक आशीर्वाद कोरून हेडदूस तिगेल पुत्ताल्या चवथी जातरी पुत्ता घेवन ती कैलासाक वता म्हूण सांगून कसं एक चंद चंद काणयो न्हय गणपतीला म्हण तशी एक आमगेला एक नंबिका आसा. तस जावन तई दिवसू आमी गौरी पूज वरकेन गणपती परबे फुळ दिसू आचरण करता ती ही श्रेष्ठ परब बायल मनशांक म्हूण वरकेन सांगता ती न्हय. हे गणपतीले पूजे कशी फुल दिवसू तुम्ही सांगला म्हणकेची गौरी परब येता. हे वायना पूजा एक गौरी परब म्हणून वरकेन सांगताची. हांतू बायल मनशांनी तांगेले सौमांगल्याभिवृद्धये म्हूण सांगताची. म्हळ्यार तांगेले अय्यपणा खातीर कोचिच आसले संकल्प कोचिच आसले एक व्रत जावन आसा. हांतू बायल मनशांक प्रामुख्यात आशिल्ली निमिती बायल मनशांनी त्या दिवसूची वायना पूजे त्या दिवसू वग्गी उठानू न्हावनू तशीची देवा कुडांनी क्लीन कोरनू तशीची तांगेले नित्य पूजे सकड केन्नाय देवा पूजा करताची त्या सकड कोरनू तशीची वायना साहित्य एक होंटी दिवची आसलो ताजे साहित्य पुरो तयार कोरनू दवरका जाता. तशीच रंगोली घालचे आसच्या पुरो फुलां डेकोरेशन करचे हे सकड प्रत्येक परबेन आयला म्हणके तांणी गौरी परबे वरकेन हे सकड तयार करून दवरचे आसा. ताजे ओटूची आतां आमी वायना परबेक वायन तयार करताच. चंद करून ते वायन पळयला रे गौरी पळयला म्हणकेच आमकां दिसता. तशीची वायन आमी कशी चंद करून तयार करताच की तशीची बायल मनशांनी हे सुमंगली अय्यपणा बायल मनशांनी करचे म्हळ्यार निमिती तांणी तांगेले चंद कापडांनी न्हेसून कास मारनू तशीची तांगेले आशिल्ले भांगर सकड घालनू पूल मारनू चंद देवी स्वरूप म्हणून सांगताची. सुमंगली म्हणके दिसची वरकेन मस्त प्रमुख जावन आसा. वय बा गौरीक मात्र अलंकार करचे न्हय नवे आमी बायल मनशांनी तशीच चंद जावन अलंकार केले ती काय खुशी जावन आमकां लायक सुमंगली जावन आसाची म्हूण ती आशीर्वाद करता म्हणून प्रतिती. तशीची ती अलंकार तिगेले अलंकार सुरे जावका इथं म्हळ्यार सुरे गौर महादेवाक आमी ಕೆಲವು ಕಡೆ ಚೋಲ್ನೈಲ್ ಪೂರ್ತುಕುನ್ ಚೋಲ್ನೈಲ್ ಕಡೆ ಫೋಟೋ ದವರ್ತಾಚಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕಲಶ ದವರ್ನು ತಜೇರಿ ಗೌರಿಲೆ ಮೂಕ ದವರ್ತಾಚಿ ते अलंकार जन हकट तकट तवशे बन्नाळे पुरा दवरनु फुल्लो तिका अलंकार कोरनु तिगेले एद्रा तुदी पान दवरनु ते पानार एक मुष्टी तांदूळ घालनु ताजेर आमी कितले वायन पुजिताची तितले वायन दवरचे. ಕೆಲವು कಡೆ 5 पुजिताची 7 पुजिताची 9 पुजिताची ते वायन दवरनु ताजे लागी ಕೊಬ್ಬ लागी विडो आनी बिंगारू पुरा दवरनु मागीर तिगेले ताजे वयर मात्तारी एक दिवू दवरचे क्रम येत वायन पळय अशी सिंगारचे इता सुरे हळदी उदकान धुवून मागीर एक चौकान एक राउंड काडका मागीर दोन दोळो म्हणटाची हाका काजळ लावचे हे वंट म्हणटाची वंटाक सिंदूर लावका मागीर हळदी कुंकुम गांध पुरा लावन पळयतना तोंडावरी दिसता ते आमगेले सायड तोंड कोण दवरतना तिगेले ताजेर दिव दवरतना ताजी चंदाई विंगड दिसता. तशी ताजे वटूची दारू आनी ओंटी साहित्य तेवय दवरका मागीर हें पुरो तयार जालें.
आनी मागीर एक्स्ट्रा आशिल्ले ते एक बुट्टी दवरून आमी कोणाक विंगड जाणां पुरो दिवचे आसतना मागीर ते एक बुट्टी दवरून सोडचे. मागीर भटमाम येता. भटमामान येता तरी भटमाम सुरयेक सालिग्रामाचे अभिशेक आनी करता. मागीर वा गौरी पुजेचे तिक्कानी गणपतीक हें करून प्रतिश्ठ करून मागीर आमगेले पुरा अष्टोत्तर हें तें पुरा म्हूण जातरी पूजा तिका नैवेद्य ಕೆಲವು ಕಡೆ ಪಾನ್ वाडची प्रोग्राम असता, ಕೆಲವು कडेन खाली पोव मात्र गोड पोव कोण नैवेद्य करचे प्रोग्राम हे असता. तशी ते नैवेद्याचे तर आरती जातरी आमी सुरयेक वायण दार पूजा म्हण आसता. ते दार पूजा जातरी तो फुडलो दार मेळकोण न्हू तिगेले पांय मुळा दवर न्हू नव दार घाल न्हू आमी आमगेले सौमंगली खातीर तिगेले प्रार्थना करता. प्रार्थना कोण जाता मागीर ते वायण आसा पळय जळ्ळल वायणान तूं सुरयेक तिक्क म्हणा पडका एक तिक्का म्हूण सांगून गौरीक म्हूण मंगळ गौरीक मागीर दोनीचे आमी कुलदेवाक म्हूण दिव आपडका जाता. मागीर मालगड्यांक म्हूण आपडका एक मागीर एक भटमामाक जिवलेले जल्लले वायण एक पोळारान पंती समेत अशी दवर न्हू दिवचे. मागीर बामणाकय दिवका मालगड तो आमकां आमगेले सौभाग्यवती जावच्या तोच कारण ताका एक सुरय दिवका पण आमी ताका दिवन जातरी घर कडेन येयले बायल मनशाक अय्यपणा बायल मनशाक पुरा आमी हळद कुंकुम लावन फूल दिवन तांकां एक वायण दिवचे आसा. भारी एक चंद कार्यक्रम न्हय बाय. तशेंच कितले हरडिके ಅಂತ आमी नवी बक्कल ते हरडिके जगतरी म्हळ्यार पुरा लग्नाचे कार्यक्रम जातरी तिगेले बामणाल घर कडेन वायणा पूजा आसा म्हण जाल्यार म्हळ्यार पुरा कुटुंबान तूं आसना पळय सो केलो कुटुंबान तूं आसता सो आस म्हण जाल्यार थंय वरकेन एक वायणा पूजा म्हण करता मंटवेन तूं करता वय 101 वायण दवर न्हू एक बुट्टे भितरी थंय पूजा कोर न्हू ती नवी बक्कल सुरवेरी कुलदेवा दवर न्हू तशीच भटमामा देव न्हू मागीर माय मावाक तशीच आनम्माक बामणाक पुरा देवून जातरी मागीर माय मावू आनी आनम्मा कोण आसकी तांकां एदोरप्पोनु तांक वरकेन देवनु आशीर्वाद घेता. मागीर आशिल्ले पुरा जनते कोण अय्यपणा बायल मनश आसा की हांव कितले वारडिके तांणी पळयला पुरा जनाक आप्पोनु एक अर्शिण कुंकुम देवन तांणी वायण दिवचे एक भारी एक चंद कार्यक्रम. आनी सुरवेचे वायणा पूजा पळय तिगेले बमणाल घर कಡೆ वरडीक जेलेल वर्स ते दिवस तिका कुळार दಕ್ಕುನು 101 वायण तांणी पेटयतांती ते तशीच सिंगार कोरून एक बुटे भितरी दवरतांती. मागीर तिगेले मांगे ते बमणाल घर कಡೆ कशे एक संप्रदाय आसकी 5 की 7 की 9 एदोर पूजा कोरून दिवनी दवरनु तांणी पुरा पूजा करतांती. मागीर वापस तशी तुमी सांगला म्हण केपळा मलगडांक पुरा दिवचे कार्यक्रम भारी चंद चंद कार्यक्रम आमगेले मलगडान केलेलो आसा न्हय बा क्रमारी पुरा क्रमारीची. तुम्ही आता वायणा अलंकार सांगले तशीची तुम्ही वायणा पूज सांगले. आता आमगेल समाजान तू खंयची एक परब जावो व्रत जावो ज्या वायणा तशी संपन्न जावचे आसा की होय हे अंतू गौरी व्रताचे की गौरी परबेचे ज्या वायणाची की विभिन्न जावन आसा. अंतू मीठ ना तशी कोची तसले खाणाक देवा देवा तसल नैवेद्याक चिके प्रामुख्यत दिला. अंतू चाप्पी खिरी तशीची चाप्पी भाजी आणि पातोळी आम्ही नैवेद्य दवरताची म्हण जाल्यार त्यावेळी चाप्पे पातोळ आम्ही दवरका जाता. मागीर वरल तशी वलवल मागीर गजबजे आणि गोडशे हे सकड खाणा तयारींतू देवा दवरत असल नैवेद्यांतू हे सकड येता. आता ज्या वांजात तरी आमगेले गौरी परब संपन्न जाल्ले म्हण सांगू येत. वय वय संपन्न जायना बा ते वरलेल वायण दिवका न्हय ते वरलेल वायण तूं नोपी भितर पुरा दिवची जनाक मालगडे जनाक तुमी वचून दिवका ते ना जेव्हा दाखले तुगेले पयशे दाखले आशिल्ले ना तांणी तुगेले घर कडेन येवन आमकां दिवका जाता. ते म्हाका न्ही तुका वायण दिवच्या तेन्ना नोपी भितर जायनी म्हण जाल्यार ते काणफ्रीज जा दवर ते म्हळ्यार माळान दिवचे नज आनी ताका वेर आनी आयल्यार तेवय दिवचे नज तशें हांव पक्कन 15 दीस पक्कन हें जाल्यार म्हूण काणफ्रीज जा दवर येता. मागीर तुमी नवरात्रींत वचून पक्कन तुमकां दिवच्या जायना तिल मनशाक आनी दिवन तेन्ना पुरा जना दिवचे प्रोग्राम जाल्ली म्हण जाल्यार गौरी पूजा संपन्न जाल्ली म्हणून. वय हे अम्माలని एक पुत्ताले परब न्हय इतले पुरा आयकतना केदन हे परब येता म्हण दिसना वा न्हय आमी तांतू संभ्रमार आचरण करका म्हण एक दिसते पण हे अम्मा आनी पूत म्हळ्यार अम्मा म्हण सांगल्यार एक करुणे प्रीती आशीर्वाद दितली तशीच हो पूत ज्ञानशक्ती तागेला न्हय भयंकर बुद्धंत पूत सो शक्ती आनी बुद्धनकायेचे एक समन्वय म्हणून आमी संकेत जावन आमी ह्या परब आचरण करतांती. आणि ह्या एक बरीची परब मात्र नाही गौरील आणि गणपतील पूजे मात्र नाही
हे आमगेले आतां देशान कशें जाल्ला म्हणारे तुम्ही सार्वजनिक म्हणटा वडे एक देवाराधन मात्र न्ही ताजी ಒಟ್ಟು एक सामाजिक धार्मिक सांस्कृतिक उत्सव जावन वरकेन आम्ही पळयतांती ह्या गणपती परब म्हण सांगलारे ताजो न्हू आमगेल्या मनाक एक शक्ती दी देवा आमकां लायक आलोचन करची तसल एक शक्ती दी आनी आमी एक चांग वाटेर चलची तसल एक मार्ग आमकां दाखय आमगे जिवनांतू कसलेय एक विघ्न येना तशी आमकां राख देवा आनी चांग वाटेर वच्ची तशी आमकां एक अनुग्रह करी म्हूण सांगून आज आमी श्री गणपती लागी आनी गौरी लागी मागतेची हा आमी कार्यक्रम मुगसूया न्हय धन्यवाद.